नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. महामार्ग रुंदीकरणा निमणे भोमा पंचायतीन घेतलो थाराव. केंद्र आनी गोंयचे PWDक बरयतले पत्र. ग्रामसभेत 2 गटांत वाद. सावली धरणाच्या कॅनलाच्या भमरुमड्डी उदका कॅनलाची दुरुस्ती. मात दुरुस्ती कामात रेवे बदला मातयेचो वापर. लोलये फिल्म सिटी ग्रामस्थांचो विरोध. आयतारा ग्रामसभेत लोकांनी उक्तायलो विरोध. फिल्म सिटीचेर खासा ग्रामसभा पोवपाचो निर्णय. बेतोडेच्या शशिकांत गांवकाराक ल्हानपणासावन वेगवेगळी नाणी जपून करपाचो छंद. पोर्तुगीज कालीन ते आतां मेरेन नाणी दवरल्यात सांबाळून. आवाजाचें प्रदूषण, लायट, रस्ते आनी उदकाच्या विशया वेल्यान मोर्जा ग्रामसभेत चर्चा. आमदारजी तारोलकराची ग्रामसभेक हाजेरी. आनी सचिव निकिता परबाची सदची गैरहजेरी आनी अनियमिततेच्या मुद्द्यावेल्यान वेर्ला काणका ग्रामसभा तापली. सचिव निकिता परबाची बदली करपाची मागणी. आता खबरो विस्तारान. आयतारा भोमा पंचायतीची ग्रामसभा हायवे रुंदीकरणाच्या विशयावेल्यान परत तापली. ग्रामसभेत 2 गटां मदीं वादूय जालो. निमणे सरपंच दामू नायकान हायवे रुंदीकरणा आड पंचायतीचो थाराव संमत केलो. पंचायत, केंद्र सरकार आनी PWD खात्याकूय हे विशीं पत्र बरयतले. मुख्यमंत्र्यांकूय मेळटले. बोमाच्या नागजर वाठारांतल्या घरांक हात लावचे नात. PWD खात्यान जारी केल्ल्या राजपत्रांत नमूद जाला अशें सरपंचान सुरवेक सांगले. हाचेर थळाव्यांनी बोवाळ घातलो. हे सगळे केंद्र सरकाराच्या हातांत आसा, PWDच्या न्हय. सरकार बॉम्बकारांक फटयता आनी पंचायतीक हाची जाणीव ना असो आरोप थळाव्यांनी केलो. उपरांत ह्या वादा वेल्यान सरपंचाचे समर्थक आनी विरोधकां मदीं पेटले लेगीत. पळयात. निमणे सरपंच दामू नायकान हायवे रुंदीकरणा आड पंचायतीचो थाराव संमत केलो. पंचायत, केंद्र सरकार आनी PWD खात्याकूय हे विशीं पत्र बरयतले. मुख्यमंत्र्याकूय मेळटले अशें सरपंचान थळाव्यांक उतर दिले आनी बोवाळ शांत जालो. नॅशनल हायवे आम्ही रेग्युलेशन घेतला. एक धाडपाचे सेंटराक, एक धाडपाचे PWD आणि CMकडे वचपाचे. हे डिसिजन आम्ही आमचो प्रश्न जो मांडला पळय, आमकां दुख एकाच गोष्टीचे आसा. जे टायमार हे लोक प्रियोचे गांवांत हो जो हे पडटा बोमगांव, त्या बोमगांवाच्यान 1.5 वर्स जालें एज्युकेशन चालू आसा. आनी हे लोकांक खंय तरी गव्हर्मेंटा कडल्यान फटयले गेले वयता. तेजी सविस्तर हे लोक आपल्या परीन सारखे मांडलेले आसा. बाबा गव्हर्मेंट खंय चुकता. आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागले, आमी जर रॉंग उलयता जाल्यार तुमी आमच्या समोर येवन आमकां क्लॅरिफिकेशन दिवचें. आयज आयतारा जाल्ली भोमाची ग्रामसभा NH 748 जो भोमांतल्यान वयता तेजेर एक्सपान्शना वयल्यान बरीच तापली. लोकांनी पोटांतल्यान तिडक काडून हेका विरोध केलो. हाचेर मागीर जाप दितना सरपंचान एक थाराव घेतलो कितें आमचो हो जो एक्सपान्शन आसा तो आमचो विरोध आसा. भोमचे लोक थळावे हेका विरोध करता तशें एक लेटर सेंटराक एक PWDक बरोवपाचें. तशेंच
सीएमाची भेट घेवपाची. सरपंच 7 पंच मेंबर आनी थळाव्या वांगडा हे लोक मेळटले आनी सीएमाचेर विचार करून तेंचं सजेशन घेतले. आमचो हेका विरोध आसा आनी तुमीच खंयचो तो मार्ग ठरयात हांगासर हायवे एक्सपांड करपाक कितें तो, आनी सीएम कितें सांगता, सीएम कितें उत्तर दितलो तें आयकले उपरांतूच ते फुडले कृती करतले. जेन्ना विशय सुरवात जालो ग्रामसभेक हो जेन्ना मुद्दो येयलो, सरपंचान सांगलें नागजर म्हणटा ते जो वाठार आसा त्या वाठारांतली खंयचीच घरां वचनात आनी ही एक नोटिफिकेशन काडला PWDन. पूण लोक हे आयकपाक तयार नासले. ते म्हणटा PWD हांगा लागना, हे सगळे सेंटराच्यान वयता आनी सरकार, गोंयचो सरकार म्हणटा तो हांकां फटयत येयल्लो आसा. आतां हांगासर एक विशय असो आसा, 3 एलायनमेंट हांकां दाखयले. आतां 3 एलायनमेंटाचो विशय म्हणटा तो खूब पयलींच्यान चलत येयल्लो आसा. एक म्हणटा तो एक्झिस्टींग जो रोड आसा, आतां तुमी फाटल्यान पळयतात तोच व्हडलो करपाचो. दुसरो म्हणटा तो एक फ्लायओवर घालपाचो जाका लागून घराक डॅमेज जावची ना. आनी तिसरो म्हणटा तो बायपास, त्या वाटेन शेत आसा, शेतांतल्यान एक रस्तो काडपाचो. आतां खंयचो कितें तर आतां सीएमाक मेळ्ळ्या उपरांतूच कळटलें. तांकां हायवे एक्सपान्शन जाय, हायवे हांगासर जाय व्हडलो, पूण मार्ग कितें खंयचो बरो, घरां तितून घरां वयची ना आनी कोणाक त्रास जावचो ना असो तांकां हें जाय. ते सीएमाक मेळ्ळ्या उपरांतूच कळटलें. आनी एक मेन गजाल जाली ती हांगा बोरात तापले, हांगासर कन्फ्रंटेशन जालें. जे सरपंचाचे सपोर्टर आसले, पंचाचे सपोर्टर आसले, जेंच्यांनी म्हणूंक लागले हेज्या एक्सपान्शनाच्या फावरान प्रेस घेतलेली, तेज्या वयल्यान तेजे सपोर्टर आनी जे कोण थळावे विरोधाक आसले तेंच्या भितर बरेंच पेटले, एकामेकाच्या आंगार धांवन गेले, पुलिसांची मध्यस्थी जाली. तेन्नाच सरपंचान अनावन्स केलें कितें आमी एक लेटर बरयता हेका विरोध करपा खातीर आनी सीएमाक मेळटा म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हिरण्य शेडारकर सयत रिपोर्टर समीप नार्वेकार. साळावली धरणाचे उदक कॅनलांतल्यान केपें भमरुमड्डी शेतकारांक दितात. हे कॅनलाची सद्याक दुरुस्ती चालू आसा. मात अजापाची गजाल म्हळ्यार हे दुरुस्ती कामात रेवे बदला माती वापरत चल्ला. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. दक्षिण गोंयची तान भागोवपी साळावली धरण शेतकऱ्यां खातीर मोठो आधार आसा. हेच धरणाचे उदक कॅनलांतल्यान केप्यां भमरुमड्डी वाठारात शेतकऱ्यांक दितात. हे कॅनलाची सद्याक दुरुस्ती चालू आसा. मात अजापाची गजाल म्हणल्यार हे दुरुस्ती कामात रेवे बदला मातयेचो वापर सुरू आसा. माती आनी सिमीट वापरून हे अशा तरेचे काम चल्ला. हांव आसा भोमरुमड्डी केपें हांगा आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकता हो जो मेन कॅनल जो आसा हो कॅनल साळावली डॅमांतल्यान हितूंतल्यान उदक व्हांवता आनी हेजें जें रिपेरींग काम जें आतां शेतां रोवपा आसा आनी हेजें रिपेरींग काम खंय तरी चालू आसा आनी तें रिपेरींग काम करपाक जाय आसलेलें सिमीट आनी रेंव मिक्स करून तेजें पॅचींग मारपाक जाय आसलें. पूण तुमी पळोवंक शकता हें जें पॅचींग मारलां तें माती आनी सिमीट मिक्स करून आनी तुमी येदी मोठी निश्काळजीपणा कॉन्ट्रॅक्टर जेणे बी कोणे कॉन्ट्रॅक्ट काम घेतला आसा तेजी निश्काळजीपणा दिसून येता. आनी आमी बी फर्स्ट टायम पळयलां असले जी कामां आसात ती मातयेन केल्ली. आतां खंय तरी रेंव म्हारग जाल्या या सिमीट म्हारग जाल्या हें आमकां खबर ना, कॉन्ट्रॅक्टराकूच खबर आसतलें. आनी असल्या कामाचेर, असले सामकी घाणेरड्या कामाचेर खंय तरी WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हेणे एक्शन घेवपाची गरज आसा. आनी सुभाष शिरोडकरान हे येवन स्वता येवन पळोवपाची गरज आसा हें काम की असले हेजे कॉन्ट्रॅक्ट घेता या असली कामां जी घेता रिपेरिंगाची हे कशें करतात ते. आनी हेजेर बीन जे प्रशासन, हेजे रिलेटेड प्रशासन आसा तेणे बी अशी हे कामाचे एक्शन घेवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. लोलये काणकोणा ग्रामसभेत प्रस्तावित फिल्म सिटी प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी विरोध केला. ग्रामसभेक 206 लोक हाजीर आशिल्ले. फिल्म सिटीच्या विशयावेल्यान ग्रामसभा बरीच तापली. फिल्म सिटी खातीर खासा ग्रामसभा आपोवपाचो निर्णय ह्या वेळार आयतारा जाला.
लोलये पोळी ग्रामपंचायतीत आज ग्रामसभा जाली. ही ग्रामसभा जरी आम आशिल्ली तरी लोकांनी जो विषय चलता काणकोणा फिल्म सिटीचो ह्या विशयाचेर तांकां मागणी केली की ह्या विशयाचेर डिस्कशन जावचें. सरपंचान सांगलें आनी अन्य पंचांनी सांगलें की हो विशय एजेंडा भितर ना. तरी पूण ह्या विशयाचेर डिस्कशन जालें. दोन गट आशिल्ले. कांय गटाक कांय लोकांक जाय आशिल्लें फिल्म सिटी जाय आनी कांय लोकांक फिल्म सिटी नाका आशिल्ली. अखेर अशें ठरलें की सरपंचान सांगलें ह्या विशयाचेर स्पेशल ग्रामसभा जातली. गांवां कॅम्पेन जातलो ग्रामसभेचो आनी ह्या ग्रामसभेक ठरतलें फिल्म सिटीच्या संबंदान. पोडलेवाडो बेतोडच्या शशिकांत गांवकाराक ल्हानपणासावन वेगवेगळी नाणी जपून दवरपाचो छंद आसा. पोर्तुगीज कालीन ते आतां मेरेन ताच्या कडेन सगळ्या तरेची नाणी आसात. पळया हो खासा रिपोर्ट. पोडलेवाडो बेतोडेचो हो शशिकांत गांवकार. पिराय 66. घरातली परिस्थिती गरीब आशिल्ल्या कारणान फक्त 7वी मेरेन शिक्षण. ल्हानपणासावन ताका नाणी एकठांय करपाचो छंद. पोर्तुगीज काळासावन ते आतां मेरेन ताच्या कडेन सगळी प्रकारची नाणी आसात. इतलेच न्हय जाल्यार फ्रांस, पोर्तुगाल ह्या देशांतली नाणी लेगीत तांणी जपून दवरल्यात. ह्या ताच्या कामगिरी खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ताचो भोवमान लेगीत केल्लो अशें शशिकांत सांगता. आयकात. ते पयशे मोडपी न्हू. कॉइन बी मेळ्यार ओडिनासलो तूं? ना ना म्हाका मेळ्ळे न्हू. हांव ते केन्नाच परत बोल्साची दिनाशिल्लो कोणाक. एकदां येयले न्हू म्हाज्या हातीन. कॉइन हाती येयले म्हणटकीर बोल्साची काडी नासलो भायर? ना ना वेगळे तरेची येयले न्हू. ते काडप ना. ह्या चालू पळय आसा जायना काडचे पडले ते. कॉइन काडिनाशिल्लो असो न्हू. कॉइन काडटालो वेगळे डिजायनाचो येयलो म्हाज्या हातीन कळ्ळो ना तो काडप ना. आमी आसा शशिकांत रामा गांवकार पोडलेवाडा बेतोडा हांगा. जो म्हाजे फाटल्यान जो आसा तो तेका जे नाणे वेगवेगळे नाणी जे आसा ते जतन करून दवरपाचो छंद आसा. आनी ह्या छंदाक लागून तेका पयर गेल्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत मुख्यमंत्री जेन्ना बेतोड्या आयिल्लो, बेतोड्याचे युनियन सभागृहाचें उद्घाटन केलें बेतोड पंचायतीचें, तेन्ना तेजे हस्ते तेजो गौरवूय केल्लो आसा. आनी तेणी विविध नाणी अशी जी एकत्र करून दवरल्या ती फ्रांसाची आसा, पोर्तुगाल टायमाची तेन्नाची नाणी ताका मेळिल्ली आसा तिवूय बीन तेणी जतन करून दवरिल्ल्या. आनी एक कंपनीन तेका एक नाण्याची 8,000 सुद्दां किंमत दिता म्हणून सांगल्या. जे विविध वेगळे नाणी आसा पूण तेणी ते नाकारलेले आसा आनी तेणी ती जतन करून दवरल्या. तेजी उद्देश फक्त इतलोच की बाकीची जे पयलींची जे फाटली जी पिळगी येतली मुखाल्ली पिळगेक ह्याची नाण्याच्या संदर्भात हें कळो जाय म्हणून तेणी ते जतन करून दवरिल्ले आसा. आनी सुरवाती एक पयशा लावन ते विविध नाणे जे येयल्ले ते सगळे तेणी जतन करून दवरिल्ले आसा. शिवराम जो आसा ते ल्हानपणा पासून तेका तो वेगळे पद्दतीचे नाणे एक जतन करपाचो हो छंद आसलेलो. त्या खातीर तेणी आतां तेजी सत्कारूय जाल्या, विविध ठिकाणी तेजी सत्कार जाले. पूण मुख्यमंत्री राजकीय जी व्यक्ती आसा पॉलिटिकल जे मुख्यमंत्री गोवा राज्याचो तेजे हस्ते तेजो सत्कार जाल्लो आसा, तेजो सन्मानूय जाल्लो आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान खुद्द तेका सांगलेलें आसा विविध ती नाणी जमिल्ली आसा, तुजे कडेन 1000ची नाणी आसा काय कितें, 100ची नाणी आसा काय कितें, ना जाल्यार ती आपूण दितले म्हणून सांगलें. तो त्या नाण्याची वाट पळयता. गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. मोर्जेची ग्रामसभा आवाजाचें प्रदूषण, वीज, उदक, रस्त्याच्या सावार विशयांचेर बरीच तापली. तातले तातूंत खणिल्ले रस्ते बेगोबेग पुरोवन येरादारी खातीर सुरळीत करचे, तशेंच मदल्या वाड्यार सर्गेस्त आमदार काशिनाथ चेडगांवकाराचो पुतळो उबारपा विशींचो थाराव ग्रामसभेत मंजूर जाला. ह्या वेळार थळावो आमदार जीत आरोलकार हाजीर आशिल्ले. आयतारा जाल्ल्या मोर्जेच्या ग्रामसभेत आवाज प्रदूषणाचेर आळाबंदी हाडची अशी मागणी करीत थळावे बरेच तिडकले. जो कोण कायदो हातात घेता ताचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय असो सूर तांणी लावन धरिल्लो. मात मोर्जे वाठार सायलंट झोन आसूनय आवाजाचें प्रदूषण कशें कितें चालू आसा असो प्रश्न खुद्द आमदारान ह्या वेळार उप्रासलो. सर्गेस्त आमदार काशिनाथ शेटगांवकाराचो पुतळो उबारपाचो थारावूय घेतिल्लो आसा. मात हे मंजूर जाल्ले थाराव आपल्या मेरेन पावनात. देखून पंचायतीन हाचे फुडें गांभीर्यान घेवचे अशी ताकीद ह्या वेळार आरोलकारान दिली. रेस्टॉरंटात तुम्ही लायतात सावंड लायतात तर म्हणते म्हाका म्हणटा तुका ते हे रावंक लागले माझ्या म्हणटा देगेक हांव म्हटलें रस्त्यावर व्हर मारलो खंय येतलो म्हणटा तुमच्या हेचेर
हे दिसावणी परत तुम्ही म्हाका खरेंच धरतले पयलींचो इश्यू सेपरेट आसलो काल गो मिटिगेशन इश्यू सेपरेट सर माझो एकूच रिक्वेस्ट कोण ऑफेन्स करता कोण कायदो हातीत घेता तेचेर डिपार्टमेंटाची आसा तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय प्रॅक्टिकल वचून हे न्हू की पयल्या वयर वचप तितक्या पुरते ते बंद करतात परतून चालू हलू हे सारकें न्ही ऑफेन्स करतात तेका शूट करपाक जाय परमिशन आमी घाली ना आमदार सो अशें कितें जालें इंटिमेशन आमकां म्युझिकाचो विशय सायलंट जावन जाल्यार म्युझिक वाजता कशें बंद करपाचें तुम्ही येता बंद कर म्हाका सांगता हे चालू आपण टोमॅटो चालू आता तेच तुका सांगता सीट केल्ले चालू जाता ते ह्योच विशय 2-3 नांवां सुद्दां तेणी सीएम सील जाल्ले चालू कशें जंक्शन ब्युटिफिकेशन करतले पळय तेतून ते मदल्या वाड्यार एक स्वर्गीय आमदार काशीनाथ शेटगांवकर हांचो पुतळो जावचो त्या हेचेर जंक्शनार तेंचो पुतळो आसचो न्हू पण तेंचो प्रॉब्लेम कितें जाता थाराव ते घेतात पूण थोडे थाराव म्हाजे कडेन पावना हांव तुका कित्याक पावना थोडे थाराव म्हाजे कडेन पावल्यात ते स्टाफा कडेन धाडटात हांव तांकां रिक्वेस्ट करता तुमच्या वाडा जाल्यार तुमचे कित्याक तुमी पर्सनली घेवन म्हाका थंयसरलो एक्झॅक्ट कितें इश्यू जाला आनी कशें करूं शकता ते एक्सप्लेन करा तेन्ना म्हाका कळटलें तुमी थाराव जर स्टाफाक घेवन धाडटाले म्हाजे कडेन म्हाका कशें पडटा स्वप्न पडटलें बाबा हे आमचें कशें आहा तुजें वॉर्ड मेंबर तुमी तुमकां खबर आसूंक जाय कितें एक ठराव कितलेशे ठराव घडले तुम्ही खंय येतात तुम्ही सांगात ना प्रॉब्लेम कितें आहा पळय हांव सांगता पीडब्ल्यूडीचे भायले भायर फॉलोअप करता तांकां म्हाका पर्सनली एक मनीस फॉलोअप करता मिनिस्टर कडेन मिटींग जाता 8 दिसांनी एकदा तेन्ना कळटा ह्यो पंच बाबा थंय येयलो फायल मागतालो ह्यो गोश्टी जाल्ल्या तुम्ही कितले फावटी म्हाका विचारल्या ते सांगा तुम्ही कितले फावटी विचारल्यात म्हाका तुम्ही कितले फावटी म्हाजे कडेन येयल्यात खिंड मोर्जे ते आश्वे मेरेनचो रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो आसा तेन्ना अशा रस्त्याचेर अवजड वाहनांक बंदी घालपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली विजेच्या समस्येचोय प्रश्न ग्रामसभेत तापलो तेन्ना ह्यो दोनूय समस्या सुटावे करपाचें आश्वासन आमदार जीत आरोलकारान थळाव्यांक दिलें आमच्या लोकांची धाडण जाता रोड आहा बारीक भुरगीं भायर सरता तो रिस्की आहा तो बंद जावपाचो म्हणजे कितें करतले तुमकां सांगला कितें मात रोड बांदून आनी कामां घालप दुसरे त्याच्या पयलीं इमिजिएटली बोडून येतले नो एंट्री फॉर एवरी फाल्यांच्यान जातले 100%. तुम्ही पयलें आसतलें वोल्टेज फ्लक्च्युएशन हेच्या पयलीं कितले जाताले आनी आतां कितले जाता वोल्टेजीचो प्रॉब्लम पयलीं आसलो केवी जावन जायना प्रॉब्लम आनी आमचो सबस्टेशन मोर्चे जुन्नर वाड्यार मांद्रे जाल्या कारणान आमकां बेनिफीट जाला तेजो दुसरो विशय खांब्याचो टेंडर तेका पळय कशा डिपार्टमेंटाचो प्रोसेस आसता खांबे जे घातल्यार ते सरकारी खर्चान घातले आनी सरकारी खर्चान जेन्ना काडटात तेका तेचो टेंडर करचो पडटा आनी तो टेंडर प्रोसेस आहा ते खांबे आहा ते विदीन जे 6 मंथ्स हे सगळे तुजे आख्खे मांद्रे मतदारसंघाचे खांबे 11 KVचे जे आहा ते सगळे काडटात. निवृत्ती शिरोडकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा वेल्ला काणका ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. सचिव निकिता परब फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन गैरहजर आसता आनी तिचो अनियमीत कारभार सुरू आशिल्ल्याचो थळाव्या सयत पंच सरपंचांचो आरोप. सचिव निकिता परब हांची बेगोबेग बदली करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत केली. कॅन्सल जाल्ली पण मीटिंग अनाउन्स केला न्हू ऑक्टोबर ना न्हू मीटिंग जावं शकना काम हे केला आपल्या बार्देशान नोंद उरली वेला काळजा तो म्हणटा बार्देश मापूर एरियेन तेन्ना पुढे आपोवून दाखयता. वेल्ला काणका पंचायतीन वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा जाली पूण महत्वाचो मुद्दा म्हळ्यार फाटल्या 1.5 म्हयन्यासान पंचायतीची सचिव निकिता परब पंचायतीत आनी ग्रामसभेत गैरहजर रावता. सचिव निकिता परबाचो अनियमीत कारभार सुरू आशिल्ल्याचो आरोपूय थळाव्यांनी ग्रामसभेत केलो. सचिव परब सगळ्या कामां आडखळ निर्माण करता आनी पंचायतीक विश्वासान घेयन नासतना निर्णय घेता म्हणून सरपंचाचो आरोप. दर बसकेत वेगवेगळे थाराव घेता पूण सचिव गैरहजर आशिल्ल्यान ते चालीक लावपाक मेळना.
अशें सरपंच आरती च्यारी हिणें सांगलें. जाल्यार आपल्या पदाचो गैरवापर करपी सचिव निकिता परब हिची बदली करपाची थळाव्यांची मागणी. सेक्रेटरी आमकां एकूच परमनंट अशी मेळोंक ना आनी ही आतां 25 तारखेच्यान येयली सप्टेंबरान, ती सुद्दां पंक्च्युअल ना. ती आतां 1 म्हयनो आली ते लिवेर आसा. लिवेर वयता, जॉयनिंग जाता, 2 दिसांनी ती आपले कितें ते डॉक्युमेंट्स रेडी करता, कॉरस्पॉन्डंट करता, वयता दुसरे दिसा लिवेर. आनी आमी मागीर 10 दिसांच्या मदीं गॅप पडटा. लोकांची सगळीं कामां अडलेलीं आसा. आतां आमकां एक ग्रामसभा व्हिडिओतल्यान ऑर्डर दिली जे आयज तुमी घ्या म्हणून. हय, आनी ती सरपंच ही सेक्रेटरी काल जॉयन जाल्ली. काल सकाळी आमची मंथली मिटींग आसली तेन्ना सेक्रेटरी आतां जॉयन जाली काल. आमचे ग्रामसभेचे एक सुद्दां आमचे लास्ट ग्रामसभा 21 ऑगस्टाक जाल्ली, तेजेर आमी इतकी रेजोल्युशन घेतला आमच्या गांवच्या डेवलपमेंटा खातीर. म्हटल्यार एक सुद्दां रेजोल्युशन आमी इम्प्लिमेंट करूंक ना. आमी ते स्टडीज करून दवरता. आमी डेली येता सगळे फूल बॉडी आमी डिस्कशन करता. म्हटल्यार सेक्रेटरी जाय न्ही, कितें डॉक्युमेंट आमी खंय धाडटली जाल्यार तिची सिग्नेचर इम्पॉर्टंट आसता. तेन्ना ती ना म्हणून आमी ग्रामसभा आयज घेतली म्हटल्यार आमी ब्लँक आसली. आमचे उलोवपाक कांयच ना तेंचे कडेन, कित्याक रेजोल्युशन इम्प्लिमेंटूच जावना न्ही कशीच. आनी आयज काल सुद्दां ती येयली, सकाळी आमची मिटींगूय आमची कॅन्सल जाली. आनी मागीर सांजची तेणी आमकां सांगिनासतना पुलिसेक तेंच्यांनी ऑर्डर दिली की आयज आमची ग्रामसभा आसा, आपल्याक पुलीस प्रोटेक्शन जाय म्हणून. आमी अशी इतकी वर्सां जाली, हांव ह्या फर्स्ट टर्मींग आसा म्हटल्यार हे आमचे एक्सपिरियन्स पंच आसा ते सुद्दां सांगता आमी केन्नाच पुलीस प्रोटेक्शन मागूंक ना. कित्याक हे सगळे आमचे गांवचेच लोक न्ही, हे आमकां कितें करतले, ते कितें सांगता ते आमच्या गांवच्या भल्या खातीरूच सांगता. आनी तशेंच तिका जेन्ना आमी विचारली ती आपले एक्सप्लेनेशन दिवंक लागली. वेल्ल्या काणक्या पंचायतींत आयज वेल्ल्या काणक्या हांगासर ग्रामसभा जावपाची आशिल्ली, पूण ती खंय तरी काही कारणाक लागून पोस्टपोन करण्यात येयली. तेच्या फाटलें कारण म्हटलें जी सेक्रेटरी आसा, लोकांचे अशे आरोप आसा की गेले 1.5 म्हयने जाले की जी सेक्रेटरी आसा ती खंय तरी आपल्या कामाचेर गैरहाजरी लायता. गेल्या 1.5 म्हयनो जालो ती 2 दीस येता, 4 दीस येयना अशें कारणां सांगून खंय तरी ती इन एबसेन्स जेन्ना ती पंचायतीन येता तेन्ना ती खंय तरी आपली कामां जी सायनी मारता विदाउट कॉन्फिडंट ऑफ पंचायत बॉडी रेजोल्युशनां पास करता आनी खंय तरी तांकां नकळत अशी लायसनां पास करून घेता. पंचायत बॉडीचो असोय आरोप आसा की जी काल मिटींग जाल्ली तेतूनय तिणें गैरउपस्थिती लायली आनी तांचो असोय आरोप आसा की आयज जी ग्रामसभा जावपाची आशिल्ली ती खंय तरी तेंच्यांनी जेन्ना प्रश्न विचारले तेन्ना तांकां रितसर अशी तिणी उत्तरूय दिलें ना. ह्याच आयज जी ग्रामसभा जावपाची आशिल्ली ते खंय तरी आयज ऑब्जर्वरूय गैरहजर आशिल्लो. ही जी चौकशी आसा ती खंय तरी व्हिडिओ कडेन वचून डिस्कस करण्यात वयतले आनी जी फुडली ग्रामसभा केन्ना थारोवपाची हेंय ते डिस्कस करतले. तेंचो अशी मागणी आसा की ही जी सेक्रेटरी आसा ती तांकां नाका आनी तांकां दुसरी सेक्रेटरी व्हिडिओन दिवची. सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराचो भाव साईश बोरकार आपल्याचेर अत्याचार करता, तो म्हजो पाठलाग करता, तशेंच आपणाक सेगीत त्रास दीत आसता अशी FIR एके बायलेन अक्षय पुलिसेन नोंद केल्ली. ह्या प्रकरणा वयल्यान विरेश बोरकार हे प्रकरणूच चिड्डुपाक सोदता असो आरोप शेनवारच्यान जाता. आपणे ह्या प्रकरणात पुलिसांचेर खंयच चेपण हाडूंक ना. गुन्यांव करप्यांचेर कारवाय जावपाकूच जाय. लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव कायद्याक पयलीं मानता, उपरांत सगळें अशें स्पश्टीकरण विरेशान दिलां. कालच्यान एक न्यूज आउट जाल्ली आसा म्हाज्या भावा बद्दल आनी एक इन्सिडेंट जाला तेज्या बद्दल. पूण हांव आयज क्लियरिफिकेशन दिवपाक सोदता जावं सांगपाक सोदता ते म्हणजे जो इन्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तो क्लियर कट एक पर्सनल इन्सिडेंट आसा आनी जी आमची आनीक मेसेजी व्हायरल जाता. तुमी पळयता जाल्यार खुबश्यो मेसेजी व्हायरल जाता आनी तितून आमचे जे ऑफिस स्टाफ इनवॉल्व आसा म्हणून घातलेले आसा. हांव तुमकां परत सांगपाक सोदता आमचे ऑफिस स्टाफ कोणूच इनवॉल्व ना आनी आमचे जे RGPचे ऑफिस बेरर जावं मेंबर्स आसा ते हितून कोणूच इनवॉल्व ना. आनी जे आमी ह्यो मेसेजीज आउट जाल्ल्यो आसा जावं व्हिडियोज आउट जाल्ले आसा तितून अशेंय सांगलेलें आसा की हांव हॉस्पिटलायज जाल्लो म्हणून. अशें कांयच जाल्लें ना. सो खुबश्यो आतां मेसेजीज जावं व्हिडियोज चालूच आसा.
दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी पळयता की जी कंप्लेनंट आसा कंप्लेंट केल्या आनी जो म्हाजो जो भाव आसा ते ती दोनी फ्रेंड्स आसली फ्रेंड्सा भितर मिसअंडरस्टँडींग जावं कितें जालें आनी कितेंय घडणुक्यो जाल्ल्यो आसा त्यो घडणुक्यो हांवें केन्नाच सपोर्ट केल्ल्यो ना जावं कंप्लेनंटान जेन्ना अप्रोच म्हाका पासून केलो म्हाका पासून सांगलें तेन्ना हांवें केन्नाच तांकां हाडूंक ना की तुमी कंप्लेंट करूं नाका म्हणून जावं पुलीस स्टेशनार जावं पुलिसांक पासून हांवें केन्नाच प्रेशरायज करूं ना की तुमी FIR करपाचें करूं नाका बीन म्हणून सो एज अ लॉ एबेडिंग सिटीजन जावं एज अ MLA ऑफ सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमचो RGPचो MLA म्हणून हांव आयज गोंयाक रिप्रेझेंट करता गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता हांवें केन्नाच तांकां प्रमोट केल्लो ना जावं सपोर्ट केल्लो ना जावं हेच्या फुडेंय केन्नाय करची ना कितेंय जें आसा आतां फुडें जें घातलेलें आसा आयज ऑलरेडी ती FIR जाल्ली आसा जावं कोर्टान गेल्ली आसा सो ती कोर्टान कितें आसा तें कोर्ट डिसायड करतलो जावं तेजो कितें सत्य आसा तें कोर्ट डिसायड करतलो पण हेज्याय मुखार हांव सांगूंक सोदता की हेज्याय मुखार समज अशें कितें घडलें जावं हांव केन्नाच म्हाजो भाव आसूं जावं आमचे पार्टी बेरर्स आसूं RGPचे पार्टी बेरर्स आसूं RG मेंबर आसूं तांकां कोणाकूच सपोर्ट करपाचो ना आनी कोणाकूय अशें दिसता जावं कितें अशें घडलां कशें दिसता ना तुमी आमकां सांगपाचें आमी तेजेर कितें आसा तें एक्शन घेतलें आनी तें फुडें काडटलें आमी केन्नाच हेज्या पयलूय आमी आमचे जे RGP मेंबर्स आसा जावं कोणी अशें बिहेव करताले कितें आसा नाल्यार तांकां आमी काडून उडयल्लें आसा सो आमी लोकां वांगडा रावतले कोणी आसा आमी जो ओथ हांवें घेतलेलो आसा बिंग अ MLA म्हणून ओथ घेतलेलो आसा तो ओथ हांव निभोवपाक आसा हांव जो लॉ एबेडिंग ओथ आसा जावं लॉ प्रोटेक्ट करपाक आसा लॉ घडोवपाक आसा तो ओथ घेवन हांव फुडें वयतलो आनी लोकां वांगडा रावतलो जर आमचो कोणी गिल्टी आसा तर गिल्टी प्रूव जालो नाल्यार तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय आनी तेंच हांवें केन्नाच असो सपोर्ट करूं ना हांवें तांकां फुडें काडूंक ना जावं जो पुलीस आसा जो खंयच्याच हेंचेर आमी दबाव हाडूंक ना खंयच्या डिपार्टमेंटाचेर दबाव हाडूंक ना गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV